हांव कॉमेडियन रिचर्ड. म्हजे मोगाचे गोंयकार जे गोंयांत आनीक भायल्या गांवांत वावुरतात, जावं परदेसान, गाल्फान, अमेरिका, कॅनडा, लंडन, बोटीचेर जे जे गांवांनी जे गोंयकार वावुरतात, तुमी म्हाका सदांच वयल्या दर्ज्यार दवरला. बरो कॉमेडियन म्हणून तुमी म्हाका वाखाणला. जेन्ना हांव बरो नासलो तेन्ना तुमी म्हाका मागण्यांत घातला. जाल्यार हांव म्हज्या मोगाची गोंयकाराची काळजां कसो दुखयतलो. म्हजो एक फोटो व्हायरल जाता, हांव बीजेपीक जॉयंट जाला म्हणून. हो 2022 फोटो हांव बीजेपीक जॉयंट जाला म्हणून. पूण हांव तुमकां क्लियर मेसेज दिता, हांव बीजेपीक जॉयंट जावंक ना म्हणून बीजेपीचो कार्यकर्तेय जावंक ना. तुमी म्हजें इन्फॉर्मेशन काडल्यार जाता. ह्या फोटवाची हांव थोडी म्हायती दिता. आमच्या गांवांत हाल्ल्यान एक मिटींग आसली आनी म्हाका थंयसर व्हेलो, म्हाका फेलिसिट करूंक बरो कॉमेडियन म्हणून व्हेलो आनी तितलोच फोटो काडून व्हायरल केला हांव बीजेपीक जॉयंट जाला म्हणून. पूण क्लियर मेसेज, हांव बीजेपीक जॉयंट जावंक ना म्हणून बीजेपीचो कार्यकर्तेय जावंक ना. हें सगळें जाता म्हजें शेअर कोत्ता जे हांव गोंय साहेबा लागून झगडटा म्हणून. पूण हें शेअर केलां म्हणून हांव गोंय साहेबाक लागून झगडपाचो फाटीं सरचो ना. आनीक एकदां तुमकां सांगता क्लियर, हांव बीजेपीक जॉयंट जावंक ना म्हणून बीजेपीचो कार्यकर्ते जावंक ना. आनी तुमकां म्हजे मोगाचे गोंयकार सगळे कडेन वावुरता, गांवांत भायल्या गांवांनी वावुरतात, तुमकां देवान भरपूर सातातोनीन पाद आंगण्याला भरपूर आशिर्वादान भरूं. तुमच्या बाळा भुरग्याचेर आनी तुमच्या धंद्याचेर घराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालो आनी तुमचेर वायट पिडा येता ती पयस करूं. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. लव यू ऑल.